सेजाच्या नावान काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेर असताना भ्रष्टाचार जाला म्हणून बोवाळ घालपी भाजप सरकारान आता शेत जमीन लिजकारांक आता व्याजा सकट पैसे फारीक करताना भ्रष्टाचार केला असो आरोप काँग्रेस करता। मंगळारा काँग्रेस भवनान काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान पत्रकार परिषद घेतली। भाजपाच्या मुखेलपणा सकयल चलपी सरकारान कसो भ्रष्टाचार केला ताची म्हायती उक्ताडार हाडल्या। गिरीश म्हणटा सेजाचे लीज मालक न्यायालयान गेल्ले आणि हो विषय न्यायालयान असताना सरकारान तांकां तांचे पैसे परत करपाचो घेतिल्लो निर्णय लोकांच्या विरोधान आसा। ह्या प्रकरणान गोय सरकारांतल्या मंत्र्यांक वांटो आसा काय कितें असो आरोप चोडणकारान केलो। Government is using IDC and the IDC minister is Chief Minister Manohar Parrikar. Now try to understand how the IDC was pressurized. They have manipulated everything for this SEZ people. Now there has been two board meetings. 357 board meeting held on 20th June 2018. And again a 35th board meeting held on 4th April 2008. Now these minutes of 355th board meeting and 356th board meeting were confirmed on at the 357th board meeting, that is on 20th June 2018. आता हांगा गोडबंगल कितें जालें, जो आयटम ह्या मिटिंगेक डिस्कसूच जावना आशिल्लो तो आयटम एनी अदर बिजनसाक जेन्ना मिनिट्स कन्फर्म जातात आनी मिनिट्स कन्फर्म जाता आसतना एक्शन टेकन रिपोर्ट दिलो वता, सो तेन्ना तो आयटम कितें घालतात, एनी अदर आयटम AOB विथ द परमिशन ऑफ द चेअर। आता 356th बोर्ड मिटिंगाक Managing Director सांगता inform that the board that there is a specific agenda item with the permission of the chair on SEZ matter. Now SEZ matter is so sensitive matter. The matter is in the Supreme Court. Now who has gone in the Supreme Court? The SEZ promoters. Why they have gone in the Supreme Court? Because High Court has said that their allotments are illegal. सो आनी तेंक सांगलेलें ही जमीन आसती गव्हर्मेंटान पोजेशनान घेवपाची। आता चॅलेंज कोण केलें, सुप्रीम कोर्टान कोण केलें, SEZ प्रमोटर्स केले। आता हो येदो व्हडलो मॅटर आसा तें तुमी एनी अदर बिजनसाक विथ द परमिशन ऑफ द चेअर म्हणून तुमी केन्ना इन्क्लूड करता। हे मॅटर ह्या मिटिंगेक डिस्कसूच जालना, पूण जेन्ना मिनिट्स कन्फर्म करतात तेन्ना तुमी आफ्टर थॉट थंय ऍड करतात आणि एनी अदर बिजनस म्हणून तितून इन्क्लूड करतात। आनीक इंटरेस्टिंग म्हळ्यार थंय गव्हर्मेंटचे टॉप ऑफिसर्स आसात त्या मिटिंगेक एबसेंट रावतात, म्हणजे कोण सुधीर महाजन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, दौलत हवालदार सेक्रेटरी फायनान्स अँड VP डांगी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। आता यांचे एबसेन्सान तुमी हे रेझोल्युशन घेतात। कितें रेझोल्युशन घेतात, तुम्ही सांगता 7 पार्ट्यो जे आसा SEZ तुजितले 5 पार्ट्यो, नोट दिस वर्ड्स, 5 पार्ट्यो हॅज एग्रीड टू सरेंडर द लँड। मॅटर इज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and they have said out of 7, 5 parties have agreed to surrender of land. आता तेणी सरेंडर करता म्हणून लँड कोणा कडेन उलयत दिलें, जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा and the SEZ promoters are fighting in the Supreme Court. Supreme Court verdict दिवपाचें आसा तेन्ना हांकां कशें स्वप्न पडलें IDC कितें सरेंडर करपा आसा म्हणून। आनी ते म्हणटा कितें 5 जाणांनी लेटर दिलां आनी 2 जाणांनी दिवना। आमकां प्रश्न पडटा, येदो व्हडलें मॅटर SEZचे सुप्रीम कोर्टान मॅटर चालू आसा, ते मॅटर एनी अदर बिजनस म्हणून बोर्ड मिटिंगेक येवपाक शकता। शेत जमिनीचे वाटप करताना तांकां घातलेल्या गायडलायन्स प्रमाणे सरकारान व्याज कित्याक दिवप आणि त्या गायडलायन्स कुशीक करून लीज धन्यांक व्याज दिवपाचें थारायलां, ह्या प्रकरणान व्हडलो घोटाळो आसा अशें गिरीश चोडणकार म्हणटा। SEZ जेन्ना अलॉट जाल्ली ती गायडलायन्स सांगता तुमकां,
The surrender policy as per 2014 and 2016 guidelines is as under. The amount paid by the allotee towards the lease rent, interest on premium, penal interest, possession fees, service tax to the corporation shall stand forfeited. Forfeited म्हळ्यार तें परत मेळना, कॅन्सल जालें, पयशां परत मेळना. Second clause. Any amount pending towards dues on account of lease rent, penal interest, interest on premium, processing fees, service tax, any other dues shall be recovered from the premium amount, and any shortfall after adjusting the premium amount shall be recovered as a land revenue areas. The above guidelines are repealed. Now they are specially repealing these guidelines just to favor this SEZ Act. And in this board meeting, the board meeting is 258 held on 10 September 2018. 358. So the guidelines change करतात आणि म्हणटा कितें the surrender policy as per 2018 guidelines is as under. Guidelines थोडी change करतात. पूण change केल्ले guidelines सुद्धा clause 3, the balance amount if any to be refunded by GIDC to the allottees without any interest thereof. Guidelines amend करतात ते कितें म्हणटात? I am repeating. The balance amount if any to be refunded by GIDC to the allotee without any interest thereof. Very clear. In case allottees wants to surrender the plot due to access road or blah blah blah, the entire amount paid by the allottees without any deduction except processing fees collected will be refunded but to the corporation. त्याचे मुखार म्हणटा, however the allotee shall not be entitled for any interest on the refunded or refundable amount. Okay, so these are the various guidelines that they only made, and in spite of this what they are saying, therefore the board is opinion that the entire amount of the paid by SEZ parties to IDC, that is 1.32 crores, shall be refunded back to them along with interest. Same एखाद्या resolution pass करता. शेत जमीन लीज धनी सर्वोच्च न्यायालयान गेल्ले. हो विषय न्यायालयान असताना मंत्रिमंडळ बसकेन निर्णय कित्याक घेतलो, तसेच न्यायालयाच्या निकाल लागच्या पयलींच कित्याक हो निर्णय घेतलो असोय प्रश्न काँग्रेस करता. 27 जुलयाक एक कॅबिनेट मीटिंग जाता आणि त्या कॅबिनेट मिटिंगेक एक रेजोल्यूशन घेता टू टेक बॅक लँड ऑफ 38,40,886 स्क्वेअर मिटर्स, ओके, अँड टू पे देम. आणि सुप्रीम कोर्टाची डेट केन्ना आसा सुप्रीम कोर्टान 31 जुलय 2018. 27 जुलयाक तो येता आणि स्पेशल मिटींग घेता फक्त SEZ खातीर, बाकी काय आमी रेज केले. एक तर काजिनो खातीर एक तर रेजोल्यूशन घेता आणि दुसरे SEZ म्हणून आमी रेज केले जाल्यार पळय. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जी 31 जुलयाक जाता, तुम्ही 3 दिसां पयलीं कित्याक कॉम्प्रोमायज करता? कितें हें आशिल्लें? ऑर्डर जावन कितें जाता आशिल्ली? ऑर्डर जावन कितें जाता आशिल्ली? एक तर ऑर्डर हें जाता आशिल्ली की जमीन सरेंडर करा परत, आणि हायकोर्टाची जी ऑर्डर आशिल्ली ती अप्रूव जाता आशिल्ली, नाजाल्यार मॅक्झिमम आमचे हेचेर केस वयता आशिल्ली. सो इतलो व्हडलें टेन्शन वचना आशिल्लें, पूण धरुया घडये वचपाचें कारण हायकोर्टान सारकें क्लियर केलां ते अलॉटमेंट आसता इलिगल आसूं. सो हें सगळें आसतना हें म्हाका दिसता हो महान घोटाळो 123 कोटीचो, 132.91 कोटी आमकां दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. GSIDC कडेन 40 कोटी रुपया असताना आमदार आणि संचालक ग्लेन टिकलोन शेत जमनीचे सगळे पैसे कायम ठेव दवरल्यात म्हूण खोटे कित्याक उलयल्लो, तशेंच तांचे पैसे बँकीन आसात जाल्यार लोन काडपा खातीर कित्याक सांगला अशें गिरीश म्हणटा. आणि तेणें सांगलें की आमचे हे सगळे पैसे आमी फिक्स डिपॉझिटान दवरलेले आसात आणि जो ते पैसे आसा ते इंट्रस्ट आमी कांय लोन बी कांय काडपाना म्हणून तुमचे थोडे चॅनलांनी ते दाखयल्ले बी, आणि त्यांचे पैसे आणि त्यांचे इंट्रस्टूच परत तांकां आमी फारीक करतले. ह्याच रेजोल्युशनाक परत ते सांगतात आमचे कडेन फक्त 30 ते 40 कोटीच आसा, and government by a cabinet note
is advising the IDC or directing IDC to exploit how to take the loan. Thereafter, IDC forms a committee loan कस करून घेवपाचे ते आणि वेगळे वेगळे बँकेकडे नेगोशिएट करतात. And I feel Chief Minister Manohar Parrikar is pressurizing IDC, and with this pressure only cabinet resolution is passed. हो म्हाका दिसता एक अनेक वेगळो घोटाळो. सेजाचे पैसे तांकां परत दिवप म्हळ्यारच व्हडलो घोटाळो आसा. तांकां पैसे परत करपाचे सरकारान बंद करचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. त्यांनी सरेंडर करपाक जाय आशिल्ली जमीन, ती जमीन सरेंडर करनासतना ते कोर्टान चॅलेंज करतात, हायकोर्टान हारतात, परत ते सुप्रीम कोर्टान वयतात. ॲक्च्युली हेंचे कडल्यान आमी पैसे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले, कारण हेंनी जमनीचें पोजेशन आपल्या कडेन दवरला. ही जमीन आमी आनी यूज करून आनी कोणाक लीज आउट करून रेंट आमी लूज जालो. सो ॲक्च्युली तेंचे कडल्यान पैसे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले, ते सोडून तेंचे पैसे आनी वयल्या इंट्रस्ट तांकां पे करपाक जाय. हे कसलो सरकार? आणि हितून डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर लिंक जाता, कारण एज अ इंडस्ट्री मिनिस्टर बोर्ड रेझोल्युशन जे घेतला त्यांनी ते विथड्रॉ करपाक जाय, कारण ते इलिगल आसा. तुमकां असोच अधिकार नाशिल्लो, तो एजेंटाचेरूय नाशिल्लो, आनी इंट्रस्ट पे करपाचें तुमकां कोणें दिलें पावर? सो ह्या एंटायर हितून आमकां दिसता की हो 123 कोटीचे गोल्ड बंगल आसा, हे सेटिंग केल्लें आसा, जे SEZ प्रोमोटर आसा तेंचे कडेन. आनीक आमचे पैसे लोन काडप, पयलींच सरकार हांगा लोन काडून चलता, आनी तुमी कोणाक तरी लोन काडटात आनी पैसे इंट्रस्ट फारीक करता. सो हेजेर ताबडतोब बंद जावचे. गव्हर्मेंट जे IDCचे ऑफिसर आसात तांकां आमी वॉर्निंग दितात, तुमी हो लोन काडपाचे भानगडीक पडनाकात. तुमी तांकां जे पैसे भरलेले आसा ते रिपे करात, आनी तुम्ही जे रेझोल्युशन इलिगली घेतलेले आसा ते रेझोल्युशन इमिजिएटली कॅन्सल करात. चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराकूय सांगता, तूं अननेसरी हे मॅटर परस्यू करनाका, तूं आमचे पैसे टॅक्स पेयराचे पैसे हांकां दिवपाचे भानगडीक पडनाका.